सत्तरी जागृत युवा मंचाच्या वांगड्यांनी सरकाराचो निषेध करपाक वाळपय शारांतल्या फोंडकुलांनी कमळ फुलले हे आंदोलन केले. लोक सगळे विटलेले आसा. आज गाडयो थांबून लोक साथ दिता. तेच सांग हे सगळे लोक विटलेले आहा. हेंका लज ना. आज हे सरकार ह्या पक्षाक आमी लज जावंक जाय म्हणून ही कमळां हे केल्ली आसा. आमी आयज वाळपय मातयेनी पयलीं खड्डे फोडले गेले. त्याच्या उपरांत आयज मागीर कवरिंग घालून फोडले, सिमेंट घालून फोडले. हे ताका सोल्युशन न्हू. आमकां रस्ते दिवपाची सरकारची जबाबदारी आसा. सामान्य नागरिकांक आयज सरकार कित्याक जाय हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. डिपार्टमेंट हे फाटी पडला. डिपार्टमेंट खरें म्हटल्यार हे सारकें लक्ष दित ना. एपीडब्ल्यूडी येता पूण वयसूनय तांकां खंय तरी दबाव येता. दबाव जर येयलो जाल्यार ते फटाफट काम करतले आसले. बीजेपी गव्हर्नमेंट बरो बरो म्हणून सुद्दां आतां कांयच काम करिना. हे लोकांचे जे लोकल सगळे जे डिपार्टमेंट हे लोकांचे लागता सगळ्या लोकांक ते बीजेपीन खरें म्हटल्यार लक्ष दिवन काम करूंक जाय. खड्डो येता रस्तो पळयला आमी हांगा बसता उसळटा सगळे आंगार उसळटा विचारता येदो व्हडलो विशेष आरोग्य मंत्री तो कळना रस्त्याचो आमदार येदो व्हडलो काय कळना. बुधवारा राती कोण नासो पळोवन परत वाळपय शारांतल्या फोंडकुलांनी पीडब्ल्यूडीन माती आनी फातर घाले. हाका विटून तिडकीन सत्तरी जागृत युवा मंचाच्या वांगड्यांनी पीडब्ल्यूडीचे एक घेराव घालो. तेंच्या कडसून आमी थोडे डिटेल घेतले. ते डिटेल आमकां तेंच्यान अशें सांगलेलें आसा की जीआरसीटीसीन 7-8 वर्सां पयलीं वाळपयचे सगळे ब्युटिशन प्रोजेक्ट केल्लो आसा. भितून हे रोड्स केल्ले आसा. हेजी आमकां बी म्हायती आसा. आनी ते केन्नाच तेच्या उपरांत मेंटेनन्स करूंक ना जीआरसीटीसीन. कित्याक सांग हँड ओव्हर प्रोसेस जावंक ना. जो म्युनिसिपालिटीक हे सगळे ब्युटिशन प्रोजेक्ट हँड ओव्हर करपाक लागलो तो अजून प्रोसेस जावंक ना. आनी तेच्या खातीर कोणूच जबाबदारी घेयना की जीआरसीटीचो अजून जीआरसीटीच्या हातीन हे आसा मेंटेनन्स तेंच्यांनी करूंक ना. हेका जीआरसीटीची जबाबदार. दुसरी गोष्ट म्युनिसिपालिटी जबाबदार आसा. कित्याक सांग तेंच्यांनी ते करून घेवंक जाय आसले. ते तेंच्यांनी करूंक जाय. आनी पीडब्ल्यूडी कितें म्हणटा की आमी ह्या जुलयच्यान वर्बल ऑर्डर दिता कॉन्ट्रॅक्टरांक. म्हाका खबर ना तशें तांकां ऑथॉरिटी आसा म्हणजे ते म्हणटा वर्बल ऑर्डर दिता आमी आनी वर्बल ऑर्डरांसून हे टेम्पररी वर्क करता. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोष्ट ताका पीडब्ल्यूडी टोटली जबाबदार आहा. प्री मॉन्सून वर्क हो कांयच करूं ना. सत्तरीन प्री मॉन्सून वर्क करूंक ना आयज स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आयज 70 लोकांचे हे प्रॉब्लेम आहा. आयज फक्त वाळपयचो इशू न्हू. हे एक्झाम्पल आसा. पीडब्ल्यूडीचो ए म्हणटा वाळपयच्या रस्त्यांच्यो फायली खंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक आडकल्यात. सो एवरी वीक आमी फ्रॉम जुलय आमी चालू आसा आमचे पोर्टल्स काडप सगळे. आमचे लेबर घेवन काडटा सम एजन्सी घेवन काडटा आमी. पूण आतां सध्या इतलो वाळपय कोरयेम पावस आसा की आमी कॉन्क्रिटींग करूंक शकना किंवा कोल्ड इमल्शन करूंक शकना. सो आमी सोलिंग आनी कास्कल बी अशें करून ती पोर्टल्स काडटा. पूण तेंचे लायफ उरता ते 15 ते 20 दीस. सो आमी मातसो ड्राय स्पॅन जाय. मातसो मॉन्सून मातसो कमी जाय सुपार जाल्यार कितें तरी तेचेर सॉर्ट आउट करून रोलर बिलर घालून कोल्ड इमल्शन घालून ते एटलिस्ट 1 or 2 months प्रॉब्लेम जावचे न्हू अशें आमी केअर घेता. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.